फाटले कांय दिसाच्यान पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून मलपण 70चे पंढरी गांवकर हे 60 वर्सां पिरायेचे बायलेचे घर कोसळिल्ले। घरात सगळ्याक माती पातळिल्ली। तशेंच घरात रावप धोक्याचे आशिल्ल्यान ती सध्या शेजारच्या घरान आसरो घेता। तिका कोणाचो आधार ना। तेन्ना तिणेन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे कडेन आधाराची मागणी केल्ली। माझे घर सगळे मोडून पडला, पावसा खातीर सगळे मोडून पडले, काहीच आधार ना, म्हाका कोणाचोच आधार ना जाला आणि मी एकटे असता तेन्ना मी कितें करू आणि काय करू ते म्हाकाच कळना। ते तुमचे पंचायतीतले लोक येवन सगळे येवन पळोवन गेले आहा, तेन्ना तुमचे तरी म्हाका बाबा बद्दल तरी कितें तरी म्हाका एक काहीतरी मदत म्हणून बाबान तरी आता कितें तरी करची अशी म्हणून म्हाका आशा आहा। बाबाच्या धिरार मी आता रावता, तेन्ना आता कितें करू आणि काय म्हाकाच कळना जाला। तेन्ना माझे घर बसतले सुद्धा म्हाका बसोंक मेळना, कांयच ना आणि अब सामान सुद्धा सगळे मी काढून शेजाऱ्यांच्या घरान दवरला आणि शेजाऱ्यांच्याच घरान मी आसा। तेन्ना आता कितें करू ते तुम्ही सांगा। आता बाबाक कितें तरी म्हाका तरी मदत करची अशें म्हणून मी बाबाकडे आता हात जोडटा। तेन्ना बाबानच कितें तरी म्हाका एक आधार दिवपाचो। माझो तर आता आधार कोणाचोच ना आणि कोणाचोच म्हाका धीर ना हांगासर। सगळे बाबानच आता बघून घेवचे आणि बाबानच म्हाका कितें तरी आता एक घराची एक सावळी म्हाका बांधून दिवची अशें म्हणून मी बाबाकडे हे करता। तेन्ना तुमचे पंचायतीचे लोक येवन सगळे बघून गेल्ले आसा। मजगती ह्या प्रकरणाची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन आपली मनशा धाडून एकंदरीत परिस्थितीचो आढावो घेतलो। सरकारची वाट पळयनासतना 70त आपणे 100 वयर गरजूंक घरां बांदून दिल्यात। गरजूंक तात्काळ घरां बांदून दिवपाचो आपलो सदांच यत्न आसता। तेच प्रमाण मलपणचे बायलेचे स्वखर्चान घर बांदून दितलो अशी घोशणा तांणी केली। हांगासर पंढरी गांवकर ह्या निराधार महिलेचे घर भर पावसान कोसळ्ळेले आसा आणि सध्या तिका रावपाक जागो ना। हे जे घर आसा हे मातयेचे आसलेले आणि तिका कोणाचोच आधार नासल्या कारणान तिचे ते घर रिपेर कशें करपाचो हे तिका प्रश्न आसलो आणि तेतूनच पहिल्याच पावसाक आतां तिचे घर कोसळ्ळेले आसा। जेन्ना ही घटना जाली तेन्ना ती घरानच न्हिदलेली आणि शेनवारा रातचे ही घडणूक जालेली आसा। सध्या आधार नसल्या कारणान आणि पावसान ती घरान कशी रावतली आणि एका वाटेन घर आसा हे कोसळत असल्या कारणान सध्या ती शेजाराचे घरान तिका आश्रय घेतलेलो आसा आणि थंय ती जेवता। ह्या प्रकरणाची जेन्ना माहिती स्थानिक जे पंच आसा हेंका कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी येवन पाहणी केलेली आसा। तशेंच जे तलाठी आसा तेंच्यांनी येवन हांगासर जे घराची पाहणी केलेली आसा। ह्या संबंधी जेन्ना आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हेंका जेन्ना तेंची खबर कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी तातडीन आपले मनीस धाडून एकंदरीत परिस्थितीची पाहणी केलेली आसा आणि तेंच्यांनी आतांच सांगलेले आसा की आपूण तेंचे घर रिपेर न करता तेका नवीन घर बांदून दितले अशें तेंच्यांनी आश्वासन दिलेलें आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।